मंत्री आलेशाचो राजीनामो सभापती तवडकारी ब्रेस्तार सभापतीपद सोडटा आलेक्साचे सुवातेर घडये दिगंबर गोविंदाची तवडकाराक सुवात गणेश गांवकार जावये सभापती। फातोड्डे हेल्थ सेंटरा मुखार गाडी लागली म्हणून केस्तांव 5-6 जाणांचे टोळयेन दोगांक बडयले। हेल्थ सेंटरांतलो फायर एक्सटिंग्विशर सुर्यान हल्लो, सगल्यांक उखल्ले। कोलवा मुंगूल गँगवार प्रकरणात आता मेरेन 21 जाणांक उखल्ले। गँगवाराचे फाटभुंयेर गोंय पुलिसांनी सुरू केली हिस्ट्री शिटरांची पुलीस स्टेशनात परेड करून चौकशी। गोंयचो पयलो लोकायुक्त जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी इंडिया आघाडीचो उपराष्ट्रपती पदाचो उमेदवार एनडीएच्या राधाकृष्णनानूय भरलो अर्ज। 9 सप्टेंबराक वेंचणूक। धैर्याचेर बंदी घालूंक हायकोर्ट लागले सरकाराचे फाटीक। आमदार पेटले कायदेशीर करूंक सरकाराक म्हयन्याची मुजत मागले बंदी घालूंक एफिडेविटार उपाय। दादागिरी करतल्यांक सारखें वखद वास्को पुलिसांक बडोवपाचे केशींत डीवायएसपी उलयलो। आतां मेरेन 6 जाणांक धरल्यात। काँग्रेस म्हणटा आमदाराचो आशिर्वाद। घरां अधिकृत करपाचे विधेयकांत लक्ष घालचें बाणावलेचो आमदार कोमुंदादीचे शिष्टमंडळ घेवन मेळ्ळो राज्यपालाक। रेग्युलरायझेशनाक पयशे भरतल्यांक शिटकावणी।